सोगळे म्हणजे कितें? वय, जोगड्याचो अर्थ असो दिला भासाभास, किजिला, जोराम, मतभेद. आमचे मदें मतभेद आसों येजो अशें न्हय, पूण आमी शिकोंक जाय कशें रेस्पेदान मतभेद करप. जोगड्याचो आनीक एक अर्थ आसा रागाचो भितरलो झोत. आनी हांव चिंता, तुजा न्हय, जेन्ना कोण बोव मारतात आमी जाणो ती चावल्या म्हूण. जेन्ना कोण बोव मारतात तुका सांगता कितें उचबल जाल्यार ती तुजा न्हय ती चावल्यान. पूण सगळे अशें भोंवतात आनी दोंग करतात ती सगळे सारकें आसा म्हूण तोंडार आपलो हांसो खेलो आनी त्या सगळ्या नाटकाचें कितें. पूण भितरल्यान ती रागान खोतकोत्तात. तुवें केन्नाय तरी वो खेळ तुज्या घरान खेळ्ळा जंय तूं तुज्या एका भुरग्यार रागार आसाय वो तूं काजार जाल्यार त्या मनशाचेर रागार आसाय, पूण तुवें एक आडेचें मोयें घातलां. हांव तुका बक्षिता हें बरें मागणें केलें, पूण तरी दर एक पावटी ती रुमान येतात, तूं रुमांतलो भायर वेता, दुसऱ्या रुमान वेताय. जर तूं एक घरकान जी रागान बोरल्या आनी रांदप तुवें केलां, तूं त्या दिसा तांकां आवडटा तें कांयच रांदिनाय, तर तूं त्या दिसा रांदल्यार आनी तूं जाणय जर ती वेगी न्हिदोंक वचोंक सोदता तूं उशीर केल्लो न्हिदोंक. तुमी कितली जाणो कितें उलयता तें. ही सगळी दोंगा. बरें, एक वस्त आसा, घडयेक आमी त्या दुसऱ्या मनशाक फटयतलीं, आमी आमकांच घडयेक फटयतलीं, पूण आमच्यान देवाक फटी नजो. आनी जी वस हांव अपेक्षा दवरता ह्या सुमारान तुका आदार दिवंक सोजमोंक की सगळें चडूच भिरांकूल. हांव सोत मानता की जोगडें म्हूण एक वायट आत्मो जाका इफेनांतलो भायर धाडला काजाराची दुस्पट करूंक, दर एक स्वताची सोयरी गोत. इगोर्जो तुजो न्हय, इगोर्जो जोगड्यांनी नाश केल्यात म्हूण. कोयरान किजिलां, कामदारां मोदें किजिलां, लोकां मोदें किजिलां, नाश जाल्यात. एक पावटी हांव एक गरजेची वांगडी आसली जाचो नाश जालो जोगड्याक लागून. आतां असले ओद्रू संवसार आसा ही वायट वस्त, पूण ते 3 पावटी आनी 4 पावटी वायट जर ते इगोर्जेन जायत तर. जर क्रिस्तांव म्हूण आमी कितें करूंक सोदतात तर गरज आमी मन थारावक घेवन की हे बेश्टींच इगोर्जे वेचीन आनी बांकाचेर सुवात घेवची ना, पूण आमी ते तत्व जे जेजून आमकां शिकयल्यात आनी तो रस्तो म्हटल्या तसो जेयतलो. ताणें म्हटलें हांव तो रस्तो, म्हणजे तो आमकां कशें जियोंक जाय तें शिकयतलो. आनी तो न्हय रस्तो, संवसार आसा तो. आनी हाची सोजमोनी आमी फकत वस्तू आयकुपाचें बंद करूंक जाय, त्यो करूंक सुरवात करूंक जाय. आमी जोन एकल्यान परवा करी नासतना तूं वळखता आनी कितें करूं, आमकां दोन एकल्यान जबाबदारी आसा देवाचे कुरपेन नव्या पावंड्यार हाडूंक. आमचें आज्ञाचारण. म्हाका जाय देवान आपली इगोर्ज व्हड महान पळयलेली. म्हाका जाय ताका आमच्या जिवितान वरवीं मोहिमा मेळोवंक. तुवें आयकलां की आमी संवसारांत आसात, आमकां चिंतल्यार संदी मेवतात ती ना, पूण तें करीच फकत एक कुडीचें दादोसपण जें आमी भोगतांव जियोंक संवसारांत जाय तशें आनी आमची भावना पुरी करूंक. जेजून आमकां जियोंक एक रस्तो दिला, तो शीर वाट म्हणटात. पूण बायबल म्हणटा ती जिविताक पावता, ती सगळ्या बऱ्या वस्तूंक पावता. जेन्ना देव आनी हांवें पयलीं जॉयस माय मिनिस्ट्री सुरू केली, आमी आमच्या घराच्या बेसमेंटान ताची सुरवात केली आनी म्हाका उगडास आसा. जेन्ना आमकां फकत एक काम करपी आसलें आनी ताचें मेज जावन आसलें एक कार्डबोर्डाचें बॉक्स, सोत मान हांव जाणो ल्हान सुरवाते विशीं. आनी हांव तुका सांगता, तूं तर किकोन कोत्ताय ल्हान सुरवाताच्या दिसाक तूं केदींच व्हड आसा थंय पावचें नाय. तुका ल्हान वस्तू विशीं विस्वास दवरूंक जाय. केन्नाय तूं चिंताय ताचें कीन खूब वेळ पासून देव तुका व्हडल्या वस्तूचो धोनी करच्या आदीं, कारण तुवें तुजी किंमत दाखोवंक जाय. पूण जसो देव आमकां शिकयतलो आनी मुखार वतलो, एक वस्त जी ताणें म्हज्या काळजार घातली आनी जेन्ना हांवें देवाक उक्तापीत केली तो तेन्नाच कोबलात जालो आनी म्हटलें 3 वस्तू आसात ज्यो म्हाका जाय तुवें केल्यो आनी जर तूं करताय हांव खरेंच तुजे मिनिस्ट्रीचेर आनी तुजेर आशिर्वाद घातलो. पयली वस्त ताणें म्हटलें जोगडें तुज्या मिनिस्ट्रीन आनी जिवितान भायर दवर. हाची मुनी देव आनी म्हज्यान घारा झगडोंक जायनासलें आनी मागीर भायर वचोन लोकां मुखार
एक कसलो धर्मीक शो घालूंक, दुसऱ्या लोकांक सांगून ताच्या जिविताचें कितें करूंक जाता तें आमी करिनासतना घरा बंद दारा फाटल्यान. आमी हांगा कितें कोत्ता तें म्हत्वाचें न्हय, पूण आमी घरा बंद दारा फाटल्यान कितें कोत्तात तें. आमी कामाचे सुवातेर कशी वागतात, बाजारान कशी वागतात, लोकांक कशी त्रातार कोत्तात. तूं रागा जातोस कितलो वेळ पासून रागीश सुरताय. तुका अपमान करूंक कितलें सोंपें. तूं त्या मोव लोकां पोरी सुरक्षा नासलेल्या लोकां भाशेन जांकां सगल्यांनी सगलो वेळ उबारूंक दवरूंक जाय. तूं कित्याकूच फुडो करूंक जायना, कित्याक तूं मोव 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 मोव. बरें म्हाका अपेक्षा आसा की तुमी पळयतल्यात की देव आयज राती तुमचे सगळ्या लागीं उलोवंक सोदता आनी तुमी थारावो घेतल्यात की तुमी देवाक तुमच्या जिवितांत काम करूं आनी बदलूंक दितल्यात. आनी देव अभिसरण आनी वावर करिना. आमी निर्णय घेवंक जाय, देवा म्हाका जाय म्हज्या जिवितांत जें तुका जाय म्हज्यान केल्लें, आनी हांव तयार आसा तुका जाय तें करूंक दिवंक. कितें जें तुका गरज म्हजे सगळें करच्याक जावं तें बेचैन जाल्यार पासून तुका तशेंच जावच्याक. आमकां जेजू परी चिंतप आसोंक जाय, न्हय फकत संवसारी चिंतप. सगळें तुज्या जिवितांतलें भायर दवर, सगळें तुज्या मिनिस्ट्रींतलें भायर दवर. कितले वेगीं आमच्या मिनिस्ट्रीन आमी सगळ्यांक फुडो केलो. म्हणजे जर आमी एक वावुरपी कामांक दवरलो जो बेगीन दुसऱ्या वावुरप्या लागीं खिजिलां करी, वो चुगल्यो सांगो, वो तोजवीत करी, नी 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 बरें म्हाका हें बरें दिसना, अशें आसोंक फावना, आनी वचोन लागीं ताचे विशीं उलयतालीं. आमी भोव थोडे पावटी कोणाच लागीं 2 पावटी उलोवंक ना, आनी मागीर ती आनी जॉयस माय मिनिस्ट्रीजांत कामाक येवंक ना. कित्याक तें सांगता सगळें चडूच भिरांकूल. तें एक वीक पोरी जे लोकां मोदें वेता, आनी जर ताचो फुडो करूं ना, तें बंद करिना, तें आनुकी मुखार वेतले एका मनशाक तान दुसऱ्या मनशाक तिसऱ्याक. एक वट आसा थंय आशिर्वाद आसा, एक वट आसा थंय मागप जाता. जर कोणूय दोग संवसारांत कित्याचेरी कबलात करीत, तांकां मागता तें तांकां मेवतलें. हांव जाणो आमी तें आयकता, पूण कबलातीन शक्ती आसा. पूण आमी अकस्मात एकामेका लागीं कबलात करचे नात, कारण आमी सगळे वेगवेगळे. हांव नकलो कसो एक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्ती सांगता कबलात रावो, देवाची शक्ती ना तर. हांव खरेपणी घडोवंक कठीण, कित्याक लोक आत्वेंच तोरेचो आसा. आमकां सगल्यांकूच आमचे खेरीतूच शिक्को मारलेलो आत्वेंच नेम आसतात. आनी हें खरें, जितलो काल तूं कोणा सांगता भोंवताय तितलोच आनी की तो खेरीतूच चिसता. आमेन. तूं 5 वर्सांक कोणा सांगता डेटीक वेताय आनी तूं ताचे कडेन काजार जाता आनी अकस्मात तुका कळटा वस्तू ज्यो तूं आदी नकलो आसलो. कित्याक आमी आमच्यो चुकी लिपयतात बरो प्रभाव पडोंक जाय म्हूण, पूण तें भायर सोदता जेन्ना आमी त्या विशीं आनीक फिकीर घेनात. देखून ताणें म्हटल्यार तुवें तुज्या जिवितांतलो झगडे भायर दवरूंक जाय. आनी एक वायट जी देव आनी हांवें उजार केली ती एक सोजमणी हाडूंक आमी एकामेकाचे चावले. आमी प्रश्न आसत की तो आमी सुटावे कोत्तेली म्हूण. हांवें देवा थंय बंधन केलें की हांव केदींच एक दोंगी जावन पलपित्रार प्रवचन करची ना म्हूण, की हांव केदींच हांगा वयर येवची ना. सो म्हज्या काळजान कटसान आनी बॉक्सोने नासलें तर की हांवें कितेंय करूंक पडल्यार, हांवें कितलेंय खालतें जावंक पडल्यार पासून हांव सगल्यो वस्तू थाऱ्यार घालपाची. हांगा वयर येवच्या आदीं उतर परगटूंक हांव सोत मानिना की देवाच्या उतरार मागणी आसतली जर लोक दोंगी जाल्यार. आनी गरज तुका देवाची मागणी आसोंक उलयलेल्या उतरार वो तुका आदार मेळचो ना. हांवें कितेंय म्हटल्यार परवाना जर पवित्र आत्माची ताचेर मागणी ना, तुका तें कसलेंच आदाराचें न्हय. म्हजो सुंदर स्वदीक तालो तुमचें मन ओदिना. तें मागणें पवित्र आत्म्याच्या देवाच्या उतरार जें लोकांक अशेंच दवरता, कित्याक ती सोत आयकतात जें तांकां सुटका दिता, पूण तें मागलेलें आसोंक जाय. आमकां सगल्यांक देवाचें मजबूत मागणें जाय. जावं तें एक वडील वो दोंदेकार वो तूं कितेंय कर, तुका मागूंक गरज आसा. आनी एक चड तेज रस्तो आडकावंक आनी किजील करूंक जी मागणी देवान तुज्या जिविताक दवरल्या ती एक दोंगी जावप जाचे भितर क्रोध भरला आनी नाकारणी आनी वायटपण तुज्या काळजान तूं तुज्या तोंडार हांसो खेलयतना ये पोरी. सगळें बिलकूल सारकें आसा. दुसरी वस्त जी देव आमचे कडेन उलयता तो
जे तूं कितें कोत्ताय तें चड बरें कर. चड बरें हाची सजमणी विबाड अशें न्हय, ताची मुन्नी तुजे लागीं घडटा तितलें बरें करूंक. आनी तें आनीक एक पुरी शिकोवपाची सिरीज जाता. आनी हांव मुखार वचपी न्हय, आनी हांव उपरांत तिसरी वस्ताने सगल्या सदांच एक प्रामाणीकपणाचो मनीस जा आनी ताची सजमणी करूंक जें तुवें करता म्हटलां, आनी स्वताचो मनीस जाव. तुजो दोंडो स्वतान चलय, तूं काम कोत्ताय तें स्वतान कर. 8 वरां काम दी, 8 वरांच्या पागाक इंटरनेटाचेर खेलो नाका. जेन्ना तुवें काम करूंक गरज आसा, तुजो सगळोच ऑफिसाचो वेळ स्वताचे फोन कॉल मारपाक ओगडाय नाका जे थंयसर केल्ले गरज ना. ल्हान वस्तू, ल्हान कोले दाक वेल पिसुट्टात. लोकांचें जिवीत कशें पिड्यार जाता. खरें चड करून जायते पावटी ल्हान वस्तू जांचो तोर परमस करिनात त्यो व्हड वस्तू जावं येतात, ज्या आमच्या जिवितान भिरांकूल सोंपोन जातात. जेजून म्हटलें चोर येता मारूंक, चोरूंक आनी नास करूंक, पूण ताणें म्हटलें हांव आयलां तुका जिवीत दिवंक आनी जिवितान आनंद, आनी तोवूय जाल्यार भरपूर भरोन आनी वटोसोर. दोळ्यांनी पळोवंक ना आनी कानांनी आयकोंक ना सगल्यो बऱ्यो वस्तू जेवान तयार करून दवरल्यात आनी सांबाळून एकठांयल्यात तांकां जी ताचो मोग कोत्तात आनी ताची आज्ञा पाळटात. आमी कितली कुरपेचेर प्रवचन केल्यार उपयोग ना. आमच्यान चिंतनाची गरज नासतना वचोन येजो की आमी पवित्र आत्म्यान सांगता वावुरतेल्या ताची आज्ञा खाला. आतां आमी सगळीं चुकता. आमी त्याच खातीर देवाची कुरपा जाय, पूण कुरपा एक निबीत न्हय कांयच्या कांय जिवंक सुटोवंक. कुरपा देवाची शक्ती जी आमकां आदार दिता करूंक जें देव आपयता आमकां करच्याक. जर तुका कठीण लागता कोणाक बोगसूंक तर तुजी बायबल भायर काड आनी मेवता तो ग्रांथ पळय बोगसोन्या विशीं, मेवता तो ग्रांथ पळय रागा विशीं, आनी तूं व्हडल्यान वाच आनी तूं देवाक कुरपा माग त्या मनशां भोंवतणी वचोंक आनी खरेपणी तांकां मोगान लेखूंक आनी खरेंच तांकां बोगसूंक. आनी हें जातलें कित्याक उतरांत शक्ती आसा तुका आदार दिवंक करूंक कितेंय तुका करूंक जाय तें. तुवें वखदा परी उतर उजार करूंक जाय. जर हांवें म्हजें बोत कातरल्यार हांव तातूंत एस्प्रीन लोटिना. जर म्हजी तकली फोटा हांव बँडेड घालिना. आमच्या दुयेंसा प्रमाणे आमी जिन्सावार वखदां घेतात. पूण कितले पावट आमी वाचता उतर चाल तें कशें फकत तूं जाणय एक ड्युटी जाल्या परी तूं जाणय हें वाच तें वाच आनी एक बायबल वाचपाचो प्रोग्राम केल्यार कांयच वायट ना. आमी कितें पूण 2 दिसा वाचूंक तुज्या अज्ञात परिस्थितीक लागू जायना जाल्यार पासून, पूण ताच्या बरोबर तुवें उतर वखदां परी घेवंक जाय. उत्सांबोल जाताय चड उत्सांबोला वयर वाच. जर तूं रागीत जालाय दयाळपण शीक आनी मोग. जर तूं रागार जाला जाल्यार रागा वयर शीक आनी बोगसोने आनी विरुद्ध आसपाची भिरांत. जर तूं एक रागीश कोडू मनीस तुका येसा वयर शिकोवंक नाका. ताची तुका गरज ना, कारण हांव परवा करिना. तुका कितलोय मेलोंक तजवीज केल्यार तूं एक दुसरो गोंडोर तुज्या जिवितांतलो निटायर हाडल्या बगर तो तुज्या ताब्यांत येवचो ना. चला देवा थोडी आर्गां दी. आमकां खबर करूंक जाय आमच्या जिवितांतलें झगडें भायर करूंक, सगळें विरोधपण कोबार करूंक, सगळे बोगशिनानेचो सगळो राग, सगळी कोटसाण आनी सगळी नाकारणी. आनी म्हाका जाय तुका सांगून तुका नाका देवा थंय रागार जावंक. तुजा न्हय थोडो लोक म्हणटा हांव देवाचेर रागार आसा म्हणजे हांव म्हणूंक सोदता चूक जाली, म्हाका कातोर जावंक नाका म्हणजे हांव ससमता ताची स्वाभावीक स्थिती. पूण हें खरेंच पिशापण कित्याक देव आसा आनी आदार दिवंक आनी देव आमच्या प्रश्नाचो कारण न्हय. कारण तो दुस्मान आमकां देवाक गुन्यांवकारी करूंक पासून नाका. कारण वस्तू आमच्या जिवितांत जावंक ना जश्यो आमकां त्यो जाल्ल्यो जाय आसल्यो. तुज्यान देवाचेर रागार जावंक जायना कित्याक तुका 50 वर्सां जावनूय तूं आंकवार. तुज्यान देवाचेर रागार जावंक जायना कित्याक तुका भुरगीं जाय आसली पूण तुका ती मेळोंक ना. तुज्यान देवार रागार जावंक जायना कित्याक तुका देवाचेर भावात आसलो कोणाक पूण पेकोवच्याक तांकां तशें मेळोंक ना आनी ती मरोन गेलीं दोनयाच्या राज्यांत. देवाचेर रागार जावंक फायदोच ना. देव तुजो इश्ट आनी तो बरो, ताचे थंय रागार जावंक कांयच कारण ना. आनी सगळे घडटा ताची आमकां सजमणी मेळपाक गरज ना. आमी इतलेंच करूंक गरज फकत म्हणीत राव देवा हांव सोत मानता, हांव सोत मानता, हांव नकलो हें कित्याक घडलें तें म्हाका ताची सजमणी मेलो ना आनी तें दूख पावयता. पूण देवा म्हाका तुजेर विस्वास आसा कित्याक जर म्हाका तूं ना जाल्यार कांयच ना. म्हणजे देव ना जाल्यार आमचे लागीं कितें आसा.
आमचे कोडे बिलकुल कांय एक ना जर आमकां दिवना तर, कारण जेरून संवसारा कोडे ना तें जें आमकां बुजवून दित सारकें आसा आमच्या अकाउंटाच्या वेल्यार. तुका तुजेरूच रागीर जावंक नाका, तुका लोकांचेर रागार जावंक नाका, तुका देवाचेर रागार जावंक नाका, सरकाराचेर रागार जावंक फायदो ना, पोस्ट ऑफिसाचेर रागार जावंक फायदो ना, सरकार ओदीक पयशे घेता म्हूण ताचेर रागार जावंक फायदो ना. वो पेट्रोल पंप तुका जाय त्या परस चड पेट्रोलाचो भाव आसा. म्हाका तुका कितें सांगूंक जाय, आमी एका रागीश संवसारान जियेता. पूण जें आमी म्हणटात म्हूण भुरगीं देवाची त्या रागीश जोमाचे वांगडी जावंक फावना. आनी म्हाका भिरांत आसा आमी जातले म्हूण आमी थारवो घेना तर आमी जावचें ना म्हूण, कित्याक तें सगळें चलता तातूंत चावोन वचोन चड सोंपें. एक सिनाल शेवटाचो वेळ आयलो म्हूण तो मोग संवसारांतल्या लोकांचो थोंड जायत वेतलो. आमी चड चतूर रावंक जाय थोंड मोगाचे चाली विशीं. म्हाका दिसता जेन्ना आमी सगळीं ताचे विशीं खबर करतात, कित्याक तें क्रिस्तांवाचें करपाचें काम, पूण आमी खरेपणी तें करिना. रागार जावन देवाचो मोग तुजे सवे वावूंक अशक्य आसा. तूं अजाप जातलो आयज रात्री तुज्या बिल्डिंगान कितलो लोक आसा देवाचो मोग कोत्ता, आनी आयज रात्री हांगा आयल्यात तूं मागणें करपी मनीस, तूं निराशी जाताय कित्याक तुजे मागणें परतीपाल मेळोंक ना. आनी तरी बायबल स्पश्ट सांगता की मागणें करतोच. जर कोणाचेर आड आमकां कितें आसा तर आमी तें सोडूंक जाय, तें विसर. कित्याक आमी तें करिना तर देवाच्यान आमच्या मागण्याक परतीपाल दिवन येजो. सोत मानीन येजो कितलो लोक इगोर्जेन भितर सोदता सुमानाच्या सुमानाक आनी रागार आसात. म्हणजे देव आनी हांवें वो खेळ खूब वर्सां खेळ्ळो. तूं जाणय जर देंवचारान कसलेंय झगडें हुस्कावंक जाता तर तो तें कोत्तलो इगोर्जेन रातचो वो इगोर्जेन दिसाचो. जर कितेंय सोडूं येता, जर भुरगीं वायट तरेन वागतात, जर कितेंय घडों येता तें इगोर्जेन दीस जातलें. कित्याक सैतानाक जाय तूं भितरल्यान उत्साबोल जावंक, ज्या वरवीं जे बी पवित्र आत्मो खिलावंक सोदता तुज्या काळजान ताका पालां येवची ना. जर आमी भितरल्यान सगळींच उत्साबोल जाल्यान फायदो ना आमी कितलीं हात उखलोवन आनी गांवान उतरां जीं पोड्ड्यार येतात, आनी फायदो ना आमी क्रिस्तांवाची भास कितली उजार केल्यार आनी जाणो देवाकार गा उपकार हालेलुया. तूं कशी आसाय देव आनी जॉयस देवाकार गा मोहिमा देवाक. आमी कितली खोशी हांगा आसोक. तूं जाणवी थंयसर पावसर सगळे वेळ झगडली मोटरान भितर सरोन. गरज ना तुवें चिंतूंक कित्याक तुज्या जिवितान वस्तू घडना पळय तर जर तूं तसली परवानगी दिताय. वाचुया फिलिपकारांक चॅप्टर 2 वर्स 2. भरोन म्हजो आनंद पूर्ण कर, पावलून म्हटलें. एक चिताची, एकाच मोगाची, एकाच मोनाची आनी एकाच खुशेची जायात तेन्ना की तुमी म्हाका दादोशी कोत्तेल्यात. म्हाका दिसता तें उमेदीचें. तूं जाणो असोत मानिना की पावलू बेश्टोच घेवन आयलो म्हूण. म्हाका दिसता घडयेक तो बरयतालो त्या लोकांक जाचो तो फुडो करून थकलोलो तांच्या ल्हान किजिलांक आनी तांचो तारकार एकामेका विरुद्ध. आनी तो अशें म्हणटा जशें आयज हांव म्हणूंक सोदतां. जर तूं म्हाका खोशी करूंक सोदताय जाल्यार मुखार सर. जर तुका जाय म्हजो आनंद वाडोवंक, जर तुका जाय म्हजे पासत कितें करूंक, पावलून घडयेक म्हणटलो आसलें जर तूं खरेंच मानताय सगळें शिकप जें हांवें तुज्या जिवितान घातलां जाल्यार म्हाका एक उपकार कर. खिजिलां करिनाकात, फकत मुखार सर. म्हाका धरून फायदो जाता तसले कामदार आवडटात. तूं जाणा फायदो जाता तसले कामदार कितें ते कामाक येतात, ते आपलें काम कोत्तात. ताच्या तोंडार हांसो आसता, ते तारकार करिना. ते बगर हें तें जाय म्हणना जे कायदा भायर आसा ते आमचेर तसलो दबाव घालिनात. तांकां जेवंक एक वर आसता, ते जेवंक एक वर घेतात. ते सोमच्या आदीं काम 10 मिनीट आदींच वचना. ते खरीपणी वेळार भायर वेतात आनी ते वेळार भायर सोदतात. ते घरा वेतात, ते दुसऱ्या दिसा परत येतात कामांक. पागाचो दीस जाता म्हणसर तांणी आपली मोजरी जोडली. तांकां व्हडपण अशें ना तुवें म्हाका दिवंक जाय, म्हाका दिवंक जाय, म्हाका दिवंक जाय. जरी हांवें कितें चडूच करूंक चिंतिना, सोडून 2 दीस प्रश्न जावंक हांव कामांक येतो. चलात कोण पूण देवा कारगादी. आनी कुडीक लोक आसा जांकां ह्या वेळार सर्विसेची गरज आसा
आनी आतां तुका आसली ती सिर्विसेची स्टार कोरी तीच तुका परत घेवंक बरी दिसता. ओ बरें आसा, हांव मुखार वेतां. स्वार्थी अशें कांयच करूं नाका. किजिला स्वार्थीपणान वो किमोत नासलेल्या गरजांक वो फोटोवन आनी पळका बरोवन, पूण खऱ्या खालतेपणान. आतां जर आमी ह्या सुमनाच्या चाली विशीं उलोवप केल्यार आमी खालतेपणी विशीं जायतें उलोवंक करूंक जाय. कित्याक जूंय दादोसपण आसा थंय गर्व आसता. आनी जो लोक बरेपणी चलोंक सोदतात ओदीक बरें दोगांयनी, पूण दोगांयनूय न्हय तर कोणे पूण खालतो स्थान घेवंक जाय आनी चूक मानून घेवंक पयलो तयार जावंक जाय. पयलो म्हणूंक बरें हांव सोजमलो म्हजें सारकें म्हूण, पूण घडयेक हांव नासलो, घडयेक म्हजें सारकें नासलें, चूक जाली, शांती दवरया. कोणाक पूण गरज तें खालतेपण आसूंक जाय. दुसरें मत घेना जावच्याक वो निमाणें उतर आपलें करिना जावंक. आनी तूं जाणय, जर चिंताय तूं खालतो म्हूण जाल्यार चोर करून तूं न्हय. म्हजे लागीं एक सिरीज नांवाची आसली गर्व आनी खालतेपण, पूण आमी कांयच विकूंक ना कित्याक लोकांक गरज आसली ती गोरवी आसली आनी ताका नाका आसलें कोणें पळोवंक ती घेतलेली म्हूण, कित्याक ती चिंतली ती गोरवी म्हूण. देखून जर तूं चिंताय तूं एक खालतो मनीस म्हूण जाल्यार चडशे तुका एक खरो प्रश्न आसा. खालती खायच्या सारक्या उर्बेन एकल्यान दुसऱ्याक मानून घेवंक जाय आपल्या परस बरो आनी व्हडलो म्हूण. आनी हाचे सिजमणे न्हय तुका खालतो म्हूण लेखूंक, पूण ताची खरी मुन्नी ती जोरय तुका तुजे विशीं बरें मत दिताय तुवें त्या परस हे लोकां विशीं ओदीक मत दिवंक जाय. आनी जर आमी सगळीं प्रामाणीक आनी जाणे वो खेरीत लोक आमच्या जिवितांत जांचे आमी अशें चिंतात की ती नकलो आपूण कितें कोत्तात तें आनी ती नकलो आपूण कितें उलयतात ती. आनी सोत म्हटल्यार देव ह्या मनशा उदेशी एक उतर तुजे लागीं पोरशी उलयता आसतलो आनी ते ताचे वरवीं तुका वो म्हाका येवचें नासलें, कित्याक आमकां आदींच एक उंच मोनाचें आनी गोरवी मत ताचे विशीं आसा की तांच्यान आनी कांय एक म्हणोंक जायना जे घडयेक आमकां वालोराचें दिसत. आमी मागणें करूंक जाय, देवा म्हाका शिकय कोणाय जावं, सगल्या वरवीं, भुरग्यां वरवीं शिकय, व्हड आनी ल्हानां वरवीं शिकय. म्हाका आवडीची आसा त्या लोकांशी आनी जाबर लेखिना त्या लोकां वरवीं. देवा म्हज्यान सोर भोंवती आसलेल्या दर एका मनशा वरवीं शिकोंक बोल दी. आमेन. म्हाका दिसता मान आनी रेस्पेद परत हाडूंक जाय क्रिस्ती समाजान. आमी एकामेकाक मानान लेखूंक जाय, आमी एकामेकाची किंमत करूंक जाय आनी आमी दर एका मनशाक किमतीवन सजमोंक जाय. न्हय फकत आमच्या ल्हान 3 वा 4 लोकांक आमच्या भितर जमातीन, पूण सगल्यांकूच. गरज आमकां थावे जावंक देव सगल्यांचो मोग कोत्ता आनी ताका नाका आमी कोणाकूय माल त्रातार केल्ले. म्हाका दिसता हें देवाक चड म्हत्वाचें. देवाक आमी आमकां खालते करून बरे तरेन वागपाक जाय आनी लोकांक किंमत आसा म्हूण पळोवन रेस्पेद दिवंक जाय तांकां. वेर्सफो आपल्या फायद्याचें कितें तें पळोवन नाकात, पूण दुसऱ्याक कितें फायद्याक पडटलें तें पळयात. हीच एक वाट आमच्या कुटुंबांनी जोगडी पयस दवरूंक. लोक कितें चिंतात ताचेर चोत्राय दवर. सुवार्थी आनी आपलें चिंतीत तसलो जायनाका आनी सगलो वेळ तुका जाय तशेंच जावंक चिंतिनाका. आनी जायना तर रागार जाता. हांव जाणो ह्या विशीं, कित्याक हांव वर्सां अशी जेली. जर म्हाका जाय तें ना जाल्यार कांयच ना, कित्याक हांव रागी जाताली. म्हाका जाय पळय तें जायना शिरवाय आनी अशें हांवें करूंक, कित्याक हांव तें परी वाडलेली. म्हज्या बापायन तें म्हाका शिकयलेलें. हांवें पयलें ताका लोकांचेर लागान ताबो दवरलेलो, म्हणटच हांवूय तीच चाल चालू दवरली. म्हाका समजून मेलो सर की तें देवाक मानदोना म्हूण, की ताका नाका आमकां जाय तशें जाल्लें आनी तकली वयर दवरूंक. हें तूं जाणूय, केन्नाय देवाक नाका तुका जाय तें तुका मेल्लें आनी तोरूय मान वयर दवरूंक. ओदीक बरें हांवें आनी कोणाकूय म्हणल्यार, कित्याक तुमकां सजमनी मेलो ना. देवाक जाय केन्नाय आमकां जाय तें मेवो ना जावंक आनी तोरी मान वयर दवरूंक. सर आमी दान दितात तर आमी दान दिवंक जाय बऱ्या चिंतनांनी. आनी केन्नाय हांव आजून म्हाकाच म्हणटा, बरें देवा म्हाका जाय तशें जावंक ना, पूण म्हाका दिसता तें म्हज्या बऱ्याक. देवाक आर्गां. हांव खूब वर्सां उचाबल जावन जेलें, कित्याक म्हाका जाय तें जावंक ना आनी तें झगडें तुज्या भितर शिजता. तोर वेळार तुका जाय तें जायना जातोच तूं उचांबल जाता.
ते जोगडे आनी तुज्या जिवितांतले माकप आडायता, ते जिवितान येस मेळोवपाचें आडायता, तुजें सूख चोरता, तुजो आनंद चोरता, तुजी मोगाची चालीन आडकोल आनी तातूंत कसलेंच व्हडपण ना. आमेन. तुम जॉयस मायर मिनिस्ट्री मज यूत तुम सोचमुत तुहद तो तुहंदन दोस्तन शुक्रगुजार तुह करो यह मिनिस्ट्री सरसी दुनिया मज मशहूर तो यह मिनिस्ट्री गई कामयाब इकवट फाक हेतन खेन दिवान तो गरीबन पलव दिवान तो ईसा सुंद यह उपदेश दुनिया तान वातावान. मेहरबानी कर करो रब्त कायम या गो JMMindia.org पे दुआ बगरावन बापत बे सान बेन जरियन मतलब जानने बापत वो सान कॉन्फ्रेंस शेड्यूल तो यू पार्टनर बन तिक सरसी दुनिया मज ईसा सुंद मोहब्बत